काँग्रेसीच्या सोमारा विधिमंडळाच्या बसकेत मुरगांवचो कोळसो धरून रिव्हर प्रायव्हेटायझेशन, टुरिस्ट टॅक्सीवाले आणि मायनिंग ट्रकवाल्यांचे इश्यू आयले। डिजिटल मिटरावेल्यान टॅक्सीवाले आणि ट्रान्सपोर्ट रेटीवेल्यान ट्रकवाले रस्त्यार। सरकाराक एकूय इश्यू तडीक लावंक जमना म्हूण काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका। रिव्हर प्रायव्हेटायझेशना आड CLPन थाराव घेतला। बसकेक सोळांतले लुईझीन इजिदोर आणि सुभाष शिरोडकार सोडल्यार 13 आमदार आशिल्ले। सोमारा परवरे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे चेंबरात CLP बसका जाली। कोल एक्सपान्शन आणि रिव्हर नॅशनलायझेशनाक विरोध करपाचो थाराव CLPन घेतला। If any river is nationalized, land on both sides will be taken away by the central government. Besides the main river, you will not be able to do anything without the permission of central government in this river. Apart from this, both sides, that land has not been specified. Both sides, certain land on the banks of river, of all these 6 rivers, will be controlled by central government. If Mr. Gadkari is telling no, state government will do it, it is lies. Because as per the nationalization provisions of Waterways Act, state will not have absolute control. It is central government which is going to. In the system of BJP, nobody will dare to oppose Mr. Gadkari if he makes any proposal to state government. And therefore now he is threatening the Goa government and people of Goa. If you don't want, I will take it. If you don't want this, I will do that. This is how Mr. Gadkari operates. Was the environment impact study made before nationalization? Whether fishermen's problem are attended to? Whether Ministry of Environment was consulted? Nobody was consulted. And in a very rash manner, they took over the 6 rivers. We are strongly opposed. I have assured CLP leader I will give a copy of my bill and help them to prepare a memorandum to Mr. Gadkari. काँग्रेस सरकारात 2010-11 तेन्नाचे पोर्ट मिनिस्टर नीलकंठ हळणकारान रिव्हर नॅशनलायझेशनाचे प्रपोजल रिजेक्ट करून केंद्राक परत धाडिल्ले। प्रपोजल येयल्ले आनी तेन्ना लक्षांत येना कोणी जर क्वेश्चन घातलेले तेन्ना हांवें आवाजान सांगलेलें की आमी ते दिवचे ना म्हणून नॅशनलायझेशन करपाक आनी तेन्ना ते फायल आमी रिजेक्ट करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडिल्ली एज ए मिनिस्टर म्हणून की वी आर नॉट गिवींग दीस फॉर नॅशनलायझेशन इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा स्टेट। न्हंयो राष्ट्रीयकरणाचेर काँग्रेसीन घेतिल्लो थाराव दुरुस्ती बिला सयत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक धाडपाचे आसा। So we have taken a resolution opposing the national highway nationalization of rivers. We have opposed whatever work they are doing, and we have taken a resolution as far as coal is concerned. So we are writing to the state government. We are writing to the opposition leader will be writing to the central government to amend the act and remove all the 6 rivers from us. 6 rivers from the original notification. भाजपा सरकाराचे कांयच धड नाशिल्ल्यान ट्रकवाले टॅक्सीवाले रस्त्यार आसा म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान विशय काडलो। आयज टॅक्सीवाले रस्त्यार देवलात, दुसरे सायडीक मायनिंगवाले जे आसात, मायन ट्रकवाले जे आसात ते कितले तितले आंदोलन करतात। मायन ट्रकवाल्यांकय मायनिंग चालू जाल्ली जायी, पूण काही प्रमाणात तेंचेय म्हणणे कितें आसा ते सरकारान आयकून घेवपा जाय। अशें न्ही, आज ट्रकवाल्यांचे म्हणणे आसा की आमकां प्रॉमिसीस केल्ले गेल्ले फावटी सांगलें किंवा जाहीर सभेनी जे कितें सांगलें त्या प्रमाणे जायना। म्हणजे त्यांचो खंय तरी प्रश्न तांकां मायन ओनरांक किंवा ट्रकवाल्यांक एकठांय घेवन बसून म्हणटा सरकारान हो प्रश्न मिटोवपा जाय। जे आयज एका परत एक लोक रस्त्यार देंवतात, त्या रस्त्यार येवन लोकांक मागपाची पाळी येवची न्ही, तर तांकां रस्त्यार येवचे पयलीं तांचे प्रश्न सुट्यो जावचे। ही आमची आज CLPक आमच्या 2-3 मुद्द्याचे डिसिजन जालें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि विजय चेतन गवस। वास्को फिश मार्केटा भायर गाडे घालून नुस्तें विकपी आनी मार्केटांत नुस्तें विकतल्याचें पेटलें। मार्केटा भायर नुस्तें घेवन बशिल्ल्यान भितर कोण येना म्हूण मार्केटांतले नुस्तेकार चाळवल्यात। भायर गाड्यांवयले नुस्तेकार म्हणटात तें गोंयकारच, भायर धंदो केल्यार कितें चुकलें? बाबा नुस्त्याचं मार्केट आसून एक गाडी चालू केलंय, एक लायसन हे गाड्यांकारा कडेन ना। बाजारात नुस्तें मेळता तितलें गाड्याकार घेवन येताय, गाडी भरून हाडटाय।
जाल्यार आमी बाजारांत लोकांक कितें करपाचें बाजारांत लोकांक पोट उमती घालून न्हिदपाचें लोक सगळ्यां टेकार आहा पावटी घेवन येतात ते नुस्तें लोकांक नुस्तें कितें करपाचें ते गाडी एक गाडी टेलरिंग आहले टेलर शिवतालो आतां पळय मोदीन गाडी घेयलो तो टेलरिंग आहलो आनी हो मुखार गाडी आहा तो स्टेप रिपेरिंग करताले हे पयलींचा हे लायसन हेंकां कोण दिली काय म्हण तांकां हे कोण केली तांकां गाडी आनी हे भाशेन ते बिजनेस करता हे बिजनेस करता म्हण तांकां कोण लायसन दिला तें पावपाक मार्केटा भायर नुस्तें विकतल्यांचो उपराटो आर्ग्युमेंट बेकायदेशीर आसले म्हूण कितें जालें ते खंय गोंयकारूच त्यांचे म्हणणें कितें जाणा हांगसर पयलीं हो गाडो आसलो तो दुसरो बिझनेस आसलेली एक्टिविटी तुवें लायसन काडी नासतना हांगसर फीश विकता म्हणून आनी कोणाक लायसन ते सगळ्यांचेच गेले म्हणटा ती सगळ्यांकूच माती कित्याक पडलें इतलें तें कितें म्हणा तेंकोण लायसन ना मरे हांव मानता इतली ते म्हूण न्हिदलो न्ही सांग इतली ते न्हिदलो तेंकोण लायसन दिवची पडना इतली म्हूण न्हिदलो न्ही इतली गाडी चलताय सगळीं घेवन लेमणा कोण लायसन ना लेमण घर कारण एकताय तेंकोण लायसन ना तेंकां कित्याक बंद कोन्न न्ही अरे हेच नुस्तें आनी तेंकां कित्याक मरे मडगांवचान न्हू हे तेंचे कसर पोट कोन्न न्ही मुरगांवचो नगराध्यक्ष म्हणटा दुसरो धंदो करता म्हूण कोण कोणाक आडोवंक शकना शारांत नुस्त्याचे नवे मार्केट जाले काय सगळ्यांक एकठांय बसों येता पयलीं सुवातेर जे फिशर फोक्स मार्केटांची तांकां कांय रायट ना दुसरे खंयसर बिजनेस करता तेंचे हात घालपाचो एक्चुअली आयचे तुमकां वास्तुस्थिती खबर आसतली वास्कोन जे फीश मार्केटाक एकदम शेबी कंडिशनान आहा मॅस जाल्ले कंडिशनान आहा खंयच्या तरी आमच्या वास्कोचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदान खूब एफर्ट घेतले आनी फीश मार्केट हाडपाचो प्रयत्न केलो ना काही पॉलिटिकल कारणांक लागून हांगा आमकां फीश सेलर्स जे आहा पळय तेंच्यांनी अपोज केलो आमकां आनी फीश मार्केट करपाक दिवंक ना आतां अशें आहा की थोडे हांगा बसता थंय बसता वी कांट होल्ड पूण खंयचो तरी आमकां वास्को फीश मार्केट क्लीन जावपाक जाय आनी वास्कोकारांक क्लीन फीश मार्केट जाय म्हणून ते म्हाका दिसता खंयचो दुसरे कडेन कोण विकते समज कमी नुस्तें रेटीन गावता कमी रेटीन जाता ते भायर वयता सो आमचे नेक्स्ट टायम समज मार्केट फूल फ्लॅश जालो जाल्यार हांव सगळे फिशर फोकाक अंडमान फाटलो and whatever is there with the permission they have not obtained anything from the municipality, so they are doing this illegal. We want to track the same thing, legalities. Not only that, there is a traffic is also blocked by these fish vendors and roadside illegal fish they are selling these things. There is we are trying to put an end to that. प्रुडंटा खातीर सुरेन मडकयकार. मायन्स खात्याचो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट रामनाथ शेटगांवकाराक मुखेल मायनिंग स्कॅमाचे केशींत पणजे स्पेशल कोर्टान अटीचेर जामीन दिलो. 1 लाख रुपयांचो बॉन्ड आनी तितल्याच रुपयाची लोकल शुअरिटी. फुडले 15 दीस शेटगांवकारान तपास अधिकाऱ्यां मुखार हजेरी लावची पडटली. ह्या केशींतलो सह आरोपी फिलीप जॅकब ताचे आड अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करचें म्हूण पणजे सेशन कोर्टान केला. कोर्टान जॅकबाच्या अर्जाचेर पुलिसां कडल्यान रिप्लाय मागला. केस 23 तारखेर दवरल्या. घेऊ एक ब्रेक.